मोगाच्यानो आमची अस्मिताय ह्या विशयाचेर म्हजे थोडे विचार हांव तुमचे लागीं वांटून घेतां. म्हजे पयले सवाल तुमकां, आमी कोण? तुमी आमी कोण? जर क्रिस्तांव लोक हांगासर हजर आसा जाल्यार ती म्हणटली आमी क्रिस्तांव. वय सारकें, तुमी क्रिस्तांव, हांव क्रिस्तांव, आमी क्रिस्तांव. पूण हांगासर आमच्या मदें हेर धर्माचे आसात, हिंदू आसात, आनी ती कोंकणी भास उलयतात. आमच्या बरी ती कोंकणी उलयतात. तर आमची अस्मिताय कितें? क्रिस्तांव म्हणूंक जाताय. क्रिस्तांव ही धर्माची अस्मिताय जाली. आतां आमी कोण म्हण विचारल्यार हाका आमचो लोक दोन तरांची जाप दिता. थोडे म्हणटात आमी गोंयकार आनी थोडे जाण म्हणटात आमी मंगळूरकार. ही आमची अस्मिताय काय? ही आमची खरी अस्मिताय न्हय. आतां गोंय एका राज्याचें नांव. आतां गोंयांत रावपी गोंयकार आनी गोंयांत रावच्या कोणें तरी गोंयकार म्हणलें जाल्यार म्हजी कांय आडखळ ना. पूण गोंयांतय रावून गोंयांत रावच्या सकट मनशाक गोंयकार म्हणनात. आतां गोंयांत हांगा मराठी उलोवचो लोक आसा, कन्नड उलोवचो लोक आसा, गुजराती उलोवंक आसा, तांकां गोंयकार म्हणनात खंय. तर म्हणल्यार मागीर आमची अस्मिताय खंयची? आतां मंगळूरकार म्हूण आमी घेतल्यार मंगळूर एका शाराचें नांव. त्या शारांत रावतल्यान आपूण मंगळूरकार म्हणल्यार बरें आसा. त्या शारांत हांवन सुमार 100 परस चड किलोमिटर उत्तरे कडेन ते बैंदूर वो भडकळ नाजाल्यार आनी मागीर होन्नावर कुमटा ह्या वाटेन रावतल्या मनशान आपणाक मंगळूरकार म्हणटात वय? ना. म्हणटच गोंयकार आनी मंगळूरकार ही आमची अस्मिताय न्हय. ती आमच्या एका वाठाराची अस्मिताय म्हणयत. कोण गोंयांत रावतात ती गोंयकारां, कोण मंगळूर शारांत रावतात ती मंगळूरकारां. आनी होन्नावर कुमटा जर तुमी वेशात तांकां गोंयकारी उतर पसंद ना आनी मंगळूरकार उतर तांकां पसंद ना. कित्याक ते मदें आसात. तांकां रागच येता ह्या दोन ह्या उतरांचो ह्या मनशांचो. तर आमी कोण? 4 गांव भोंवतच कोंकणी लोकां मदें हांवें म्हणलें आमची खरी अस्मिताय आमचे भाशेंतल्यान येता. पळया, संवसारार तुमी खंय वचा, जर्मनींत वचा, तो कितें म्हणटा? हांव जर्मन म्हणटा. म्हळ्यार ताची भास जर्मन, ताची संस्कृती जर्मन. पुर्तुगालाक वचा, तो आपूण पुर्तुगेज म्हणटा. ताची भास ताची संस्कृती पुर्तुगेज. तशें स्पॅनिश. भारतांत आयल्यार कोण आपणाक सिंधी म्हणटा. सिंध प्रांत आतां भारतांत ना, तो आतां पाकिस्तानांत आसा. पूण आपणाक सिंधी म्हणपी लोक आसा. कित्याक ते सिंधी मुळाचो लोक. तांकां तांची भास सिंधी आनी ती भास जर येना ती भास ते शिकतात. सिंधी मुळाचो तो लोक म्हणजे सिंधी उलोवपी सिंधी. बंगाळी म्हणल्यार कोण? बंगाळी उलोवपी बंगाळी मुळाचो लोक बंगाळी. तशेंच काश्मीरी, तशेंच गुजराती, तशेंच कानडी, तशेंच तामीळ. अरे हर एक भाशेक आपली म्हळ्यार अस्मिताय आसा आनी त्या लोकांक आसा. तर आमची भास खंयची? आमची भास कोंकणी. तर आमची अस्मिताय कोंकणी. आमी आमकां म्हणूंक जाय आसलें आमी कोण? आमी कोंकणी म्हणूंक जाय आसलें. हांव आतां खंय गेल्यार हांवें म्हणचें हांव कोंकणी. हांव लोकांक स्पश्ट म्हणटा, म्हाका तुमी गोंयकारी म्हणूं नाकात, म्हाका मंगळूरकार म्हणूं नाकात. ह्यो दोन बांयो आनी ह्या बांयांनी कुसलेलें उदक आसा, घाणटा. म्हाका त्या बांयंत तुमी घाली नाकात दया करून. तुमी म्हाका मागीर दुसरीं खंयचींय नांवां दियात, म्हजें कांय आडखळ ना. पूण हांव कोंकणी मनीस, म्हजी अस्मिताय कोंकणी. हें आतां अस्मिताय उतर चडशे नागरी लिपीन वापरलें आनी तें आतां चडांत चड वापरतात.
आपलेपण खाशेलेपण अशें आमी म्हणूंक जाता. आर आयडेंटिटी इंग्लिशीन आमी आयडेंटिटी म्हणटा. आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार आमचें खाशेलेपण, आपलेपण, अस्मिताय कोंकणी. गोंयकार आनी मंगळूरकार म्हणटना आमी आमची खरी अस्मिताय दाखयना आनी आमकां ती दाखोवंक लज दिसता. गोंयांत कितलेसो लोक आसा आमी गोंयकार म्हणटात कोंकणी उलोवंक तयार ना. आनी आपूण मंगळूरकार म्हणटले लोक आसात, कोंकणी येना तांकां. आनी वी आर मेंगलोरियन्स. मेंगलोरियन म्हणून भास आसा, गोंयकार म्हणून भास आसा ना मू. म्हणजे वाठाराची अस्मिताय ती घेवन तुमी व्हडलें नांव जोडूंक सोदतात. पूण तुमकां संस्कृतीच ना, भाशेचें मूळच तुमकां ना. भास संस्कृतीचो एक मुखेल भाग. कश्मीरी म्हणटल्या मनशाक कश्मीरी भास येवंक जाय. गुजराती म्हणटल्या मनशाक गुजराती येवंक जाय. आनी जर ताका ती येना तो ती शिकता, ताच्या भुरग्यांक शिकयता. पूण आमकां पळया, आमकां कोंकणी म्हणूंक मन ना. कित्याक आमकां कोंकणी भास म्हूण सांगल्यार सकयल्या लोकांची भास. गोंयांत तरी तेंची तपासाच. आनी आपूण मंगळूरकार म्हणटल्या कडेन तें आसा चिंतप. कोंकणी उलयल्यार तूं ल्हान, इंग्लीश उलयल्यार व्हड जाताय. गोंयांत जाल्यार पुर्तुगेज उलयल्यार तूं व्हडलो गोंयकार. मागीर इंग्लीश उलयताय इल्लोसो ल्हान, मराठी उलयताय आनी इल्लोसो ल्हान. कोंकणी तुका जागोच ना, मानूच ना, असलें चिंतप गोंयांत. म्हूण कोंकणी शिकूंक आमकां नाका, ती उलोवंक नाका. ती एक चाकरांची भास, सकयल्या लोकांची भास म्हणलें चिंतप आसली मनशां आपली अस्मिताय, खरी अस्मिताय दाखयनात. आनी ती वाठाराची अस्मिताय दाखोवन वी आर गोवन्स, वी आर मेंगलोरियन्स म्हणून सांगून दीस काडतात. असल्या मनशां थंय कितें आसा, एका प्रकारची उणीवपणाची भावना, इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आसा. ही इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फकत कोंकणी लोकां मदें, तातूंय क्रिस्तांव लोकां मदें चड पळया. तुमी केरळा वचा, कितलोय शिकलो तो मनीस आसूं, तो हाचो कोर्टाचो जज आसत, नितीकर्ता आसत, तो पुलीस ऑफिसर आसत, तो तांचो मुखेल मंत्री आसत, तो मल्याळम उलोवंक लजेना. तो मल्याळम उलयता. तशेंच तमिळनाडांत, तशेंच बंगाळांत. कोंकणी मनीस मात्र पळया, कोंकणी मनशा कडेन इंग्लिशीन उलयता, कांय कडेन तुळुयेन उलयतात. कित्याक? तुळू उलयताल्या मनशा कडेन आमी तुळू भाशेंत उलोवया, कानडी उलयताल्या मनशा कडेन आमी कानडी भाशेंत उलोवया, इंग्लीश उलयताल्या मनशा कडेन आमी इंग्लीश उलोवया. पूण आमी कोंकणी मनीस न्हू, तर आमी आमचे भाशेन उलोवचें न्ही. कित्याक उलोवचें न्ही? मागीर थोड्यांक दिसता म्हजी कोंकणी वेगळी आनी तुजी कोंकणी वेगळी. अरे वय वेगळें, पण खंय ना. संवसारांत खंय गेल्यार भासो एक प्रकार उलयनात. इंग्लंडांत तुमी वचा, इंग्लंडांत सक्कट एकच प्रकार इंग्लीश उलयतात ना. थंय त्यो बोलयो डायलेक्ट आसात. कन्नडा भाशेक बोलयो नात वय. मंगळूर उडपीची कन्नडा एक, त्या कुंदापूरची कन्नडा आनी एक, मैसूर बेंगलोरची कन्नडा वेगळी, धारवाडची कन्नडा वेगळी आनी ते वटेन बिदर गेल्यार कन्नडा वेगळीच. आतां कन्नडा भाशेचें तुमकां उदाहरण दिता. इस्कॉलांत आमी शिकतना आमी कशें शिकल्या? नीवू बन्निरी, नीवू कुळीतू ಕೊಳ್ಳಿರಿ अशें शिकल्या मग आमी. धारवाड वचा, हुबळी वचा, नीव बर्री, नीव कुंड्री असो लोक उलयता. एक डायलेक्ट उलयता, पूण लोकांक तें समजता. पूण कन्नडाच न्हय ती. मागीर आतां हिंदू, क्रिस्तांव, विविध वाठाराचे मनीस सांगाता मेळटात, कोंकणी मनीस. ते मनीस आपली बोली उलोवन दी, आमी आमची बोली उलोवया. आमकांय मागीर तांचें इल्लें समजता, तांकां आमचें इल्लें समजता. कांयच समजना अशें ना न्ही, कांयच समजना अशें ना. आतां कर्नाटक, आतां हांगा न्हू होनावरतान लोक गोंयांत आयल्यार तांकां गोंयांत उलोवची कोंकणी बरी समजता आनी गोंयच्या लोकांक तांची इल्ली समजता. पूण
उलोवपाक कळटा हो मनीस हांगाचो न्हय तो खंयचो आशिल्ले तें कळटा कळून दी पूण लजोवची गरज ना पूण आमकां ते उणीवपणाची इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आमच्या मदें इतलें जालां म्हळ्यार कोंकणी उलयल्यार आमी ल्हान हें चिंतप जर आमचें वचना आमची खरी अस्मिताय आमकां केदींच मेळची ना तर ही आमची अस्मिताय आतां कशी आमी वाडोवची आनी सांबाळची पयले सुवातेर आमी निर्धार करूंक जाय आमच्या घरांतली भास कोंकणी आमी घरांत कितलीं मनशां आसा म्हजी सांगातीण म्हळ्यार घरकान्न म्हजो घरकार म्हजीं भुरगीं म्हजीं नातरां कोण आसात जावय सुनो कोण आसात घरा भितर कोंकणी एक घरा भितर आमची भास फकत कोंकणी कोण कोंकणी मनशां आमकां मेळटात क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं खंयच्या धर्माची तांचे कडेन आमची भास कोंकणी इस्कॉलांत बरें खंयचें माध्यम आमकां जाय कोणाक कन्नडा माध्यम जाय कोणाक मराठी जाय कोणाक हिंदी जाय कोणाक इंग्लीश जाय शिका कांय व्हडलें थंय तुमकां जाय जाल्ली भास शिकात पूण घरांत आमची कोंकणी आमचें रजार मागणें आसा पळया तें कोंकणींतल्यान जावंक जाय नाजाल्यार कितें जाता हांगा आवय बापूय आमचे बापा मागणें म्हणटात भुरगीं आवर फादर हू आर्ट इन हेवन पळय अशें एक जाता थोडें तरी मागणें आमचें कोंकणींतल्यान आसूंक जाय आमचें देवासपण कोंकणींतल्यान जावंक जाय आमची मिसां पळया कोंकणींतल्यान जालीं आतां कितें जावंक सुरू जालां फिरगजांनी यूथ मास इंग्लीश अरे आज ते यूथ तांकां तुमी इंग्लीश करतात सदां यूथ उरतात ते तरणाटेच उरतात तांची प्राय जावची ना मागीर ते कोंकणी मिसाक ती तरणाटी कशी येतली ती मागीर इंग्लीश मिसाक वयतली धर्माच्या म्हळ्यार आमची भास कोंकणी उरूंक जाय तशें धर्माक आनी भाशेक संबंद ना हांव तें बांदून घेतां पूण धर्माक लागून भास उरता आतां आमचो मुसलमान लोक पळया ते उर्दू उलयतात आनी हेर भाशेन उलयतात पूण तांची धर्माची भास अरेबीक कुरान तांकां अरेबीक भाशेन शिकचें पडटा तो शिकचो पडटा ताका लागून कितलोसो मुसलमान लोक अरेबीक भास शिकता वय मो ती तांची अस्मिताय जाता तर आमी तितले वेची गरज ना आमी घरांतली भास कोंकणी आनी आमच्या धर्माची भास कोंकणी करुया ह्यो दोन क्षेत्रांनी जर आमी कोंकणी सांबाळली तर आमची अस्मिताय उरतली आमची भास उलयल्यार मात्र पावना आमी ती वाचूंक जाय कित्याक कितले आमी वाचता तेन्ना दुसऱ्या मनशांचे विचार आमकां कळटात आनी आतां वाचप उणें जालां वय पूण आतां आमकां हेर माध्यमांतल्यान भास आयकूंक मेळटा न्ही आतां कितले युट्यूबाचेर आमकां प्रोग्राम आसात मोटिवेशन फिल्मां आसात नाटक आसात हांतल्यान गितां आसात गायनां आसात पदां आसात ही जर आमी आयकता तांतल्यान आमकां कोंकणी भास शिकूंक मेळना मेळटा आनी आमची भास आमी शिकूंक जाय तें तितलेंच गरजेचें व्याकरण खूब गरजेचें कावळो गेलो कोणें जर कावळो गेली म्हणल्यार सारकें जाता वय जायना कावळो गेलो हां देखून भाशेक एक व्याकरण आसा भाशेक एक बांदावळ आसा स्ट्रक्चर म्हणटा आमी आसा आमी भास शिकूंक जाय कशें आमी इंग्लीश शिकना वय इंग्लिशीन पळया एक स्पेलिंग चूक जाल्यार आमकां मार्क मेळटा वय सन SUN सूर्या हांवें SON बरयल्यार जाता आनी म्हणूंक जाता बट प्रोनाउन्सिएशन इज सेम मॅडम येस प्रोनाउन्सिएशन इज सेम बट स्पेलिंग इज डिफरंट मिनींग इज डिफरंट सूर्या बरयतना SUN आनी पूत बरयतना SON इंग्लिशीन वय मू हां मागीर तर इंग्लिशीन एक चूक जाल्यार आमी म्हणटा ताका इंग्लिशान अशें म्हणटा वय मू कोणें तरी आतां फाल्यां इगर्जेन वाचलें अ रिडींग फ्रॉम द बूक ऑफ इजाया म्हळ्यार आमकां मागीर हांसो येतात कित्याक थंय म्हणूंक जाता न्ही अ रिडींग फ्रॉम द बूक ऑफ आयजाया इंग्लिशीन एक चूक जाल्यार हांसो येतात मू कोंकणींत एक न्हय 1000 चुकी केल्यार आमकां कांय दिसना चाफ्रा आमचो म्हणटालो कवी चाफ्रा म्हणजे चार्ल्स फ्रांसीस द कॉस्टा
कोंकणी भास कशी घास खंय व्हरून तिका लास. कित्याक आवय ना बापय ना कोण ना. तशें जावंक उपकारना. आमचे भाशेक मान आसा तो मान आमी दिवचो. आमकांच मान ना जाल्यार मागीर भाशेक खंयचो मान. भास वापरची आमी पळया. देखून ह्या भाशेचेर अभिमान दवरून ती भास उलोवची, ती भास शिकची आनी ते भाशेन कोण काम करता तांकां आमचो आदार दिवचो तितलोच गरजेचो. आतां ह्या भाशे खातीर कितलोसो काम करपी लोक आसा. बरोवपी आसतात, गावपी आसतात आनी हे दुसरे मिडियाचे मनीस आसतात. तांतल्यान ते कोंकणी पसरतात. आमी तांकां आदार करूंक जाय. आमी करिना जाल्यार आनी कोण करतलो. हे तितलेंच गरजेचें. आमी ही गरजे केलें दान दिवंक तयार आसा थंय. म्हळ्यार देवाक एक प्रकारचें लस दिवचें. हांव तुका इतलें दितां, तूं म्हाका मागीर इतलें दी. हांवें तुका दिवचें इतलेंशें, तूं म्हाका इतलें दी म्हणून. तें दिवंक आमी तयार आसा. नाल्यार थंय एक नांव मेळटा, नाल्यार एक मानाची वात मेळटा. पूण कोंकणी भास सांबाळपी, कोंकणी भाशे खातीर काम करपी आमचे कलाकार आसात, बरोवपी म्हणात, संघ संस्था आसात, तांकांय आमी एक फूल ना पाकळी दिल्यार वा आमची सेवा तांकां आमी दिल्यार कोंकणी भास वयर सरची ना. हर एक गजालीक आमी पयशांनी मोलांक उपकारना. हर एक कडेन म्हाका पयशे मेळूंक जाय म्हूण आमची नदर आसा जाल्यार ही भास फुडें वचची ना. ही भास सांबाळची आनी आमच्या मुखले पिळगेक दिवची जबाबदारी तुमची आनी म्हजी. आनी ही जबाबदारी आमी सांबाळुया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी मोग आसूं.